Mucha priticia baba budino. Aiz bagiun Józsefadaci dobajik porob ami paltaw amka soglang बोकरामची दिवसेजीक व्हडलो कुशालकायेचो दीस 16 जानेराचे आज आयतार. आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो वो तुका जेजू खोलायेन अनुभवून बागिवून जोसेफाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचेशी राव. आयज आमचे मदें सांज जासिंत ह्या आमच्या गांवची रोमार आयिल्ली आसा. तांचे पासत करीत भाशेन आमी मागतां आनी देवान तांचेर आनी तांचे फिरगोचेर तांच्या पादविकाराचेर आनी गवळीक वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी देवाक उलो करता. ह्या मिसार मुखेल यादनीक आनी प्रवचन करपी आमचो पाद्री सायमन दिनीस तो जावन आसा पादविकार कुट्टाळची गोरजेचो. ताका तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव मोगाचो येवकार दितां, तुमकांय येवकार दितां आनी मागता देवा लागीं बाबा म्हणिनो ही भेट आमकां सगल्यांक ओतमीक फायद्याची जावं. जायतीं बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमचे पवित्र सभेचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर बेसांवां देवान विचून काडलेलीं ताचेच मजतीन पडची म्हूण मागून ही मिसाची भेट बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवंक शिताबेन ल्हानविकायेन आनी देवाकूच आमचे मदें घेवन असल्या वातावरणान हे भेटेन आमी आतां वांटो घेवया. भावा भयणीनो, आयज आमच्या आस्काऱ्या बागियोन जोसेफाची दोबाचीक परब आमी समोर उमता. आयच्या परबेचो विशय तुका जेजू खोलायेन अनुभवूंक बागियोन जोसेफाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचेशी राव. आतां एक कुटुंब कशें एकठांय जावन संतोशाचे उल्हास आमी सोदुया. व्हडा दोबाच्यान आनी भोगतीन हे परबेच्या मिसाक सुरवात दितना गीत गावुया. सर्वेस्परा मुखार येयात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीम आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज आखी पवित्र सभा खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन त्रिएक देवाक वाखाणटा. कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या महादोम प्रांताच्या आस्काऱ्याची
बागीवोन जुसेवासाची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. आमचे शिंराव ह्या गवळीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयचे खेरीत भावाताचे संबरमणेक विचून काडला तो विशय म्हटल्यार तुका जेजू खोलायेन अणभवून बागीवोन जुसेवासाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे शिराव. बागीवोन जुसेवासान ल्हानूचतावन जेजूक बारीक वळखलो, खोलायेन ताका अणभवलो. उपरांत आपल्या बागीवंत जिवितांतल्यान हो मेळ्ळलो अणभव जियेलो. दुसऱ्याकूय तो वांटलो. जायते ओतमे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ताचेच देखीन आनी मजतीन आमची क्रिस्ती जिवीत तसल्या जेजूचेर खोल अणभवाचेर तारलोलें जावंक वयले भायले दोबाजो आनी गणगण हाचे सोरशिल्लीं आमी पयस रावून काळजाचे कोरे भोगतीन आनी ओतम्याचे कुशालकायेन जियेवंक गरज आसा. हेंच जेजू अणभवाचें क्रिस्ती जिवीत आमचे दिसपटे चालींत, वागणुकेंत, उतरांनी आनी कोन्यांनी पोरसोळीत दिसूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून आजुनूय संवसार कोश्टवता आनी जायतीं जाणां आयज पर्यंत ह्या संवसारांक अंतरल्यांत. कोश्टवतल्यांक बरी भलायकी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचे सवस्काय ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आजून कोश्टवतल्यांक आख्ख्या संवसाराक कोविड-19 हे पिडेंतलो देवान वाटावचो आनी हे पिडेंत आयज पर्यंत मरून गेल्ल्यांक सुर्गी सूख फावो कर म्हूण मागुया. बागेन जुसेवासाचे मजतीन आमच्या धोरण प्रांतांत आशिर्वाद मागता आसतना आमी जायते फावटी चुकल्या. ताका जाय तशी आनी देवाक जाय तशी आमी जेवंक ना देखून हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुटको तूं पातक्यांक कापूंक खायलाय क्रिस्ता काकलुटको. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलुटको सोरपदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासऱ्याच्या जिविताक पावो. सगल्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासिया वाकणया, ताची तुस्त गावया. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती तांच्या इस्तान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याचे सांगतीन देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आमचे गरजो देवा मुखार दवरुया. ह्या आतांचे मीस भेटयला इथन आनी इडन रोद्रिगेस देवाक अर्घन दिवन बागून जुसेवासाक अर्घन दिवन भेटयतात. देवा तुज्या योधनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागून जुसेवासाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आसयेच्या शिमा पर्यंत पळजळायली. तुजी चाकरान
तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर फरगटलेले आणि सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुझे परजेचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या स्वाम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपठान जियेता आनी ग्रासवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमियास हिल्केचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो अनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांव उलोवंक नकळो. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी भोंवपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. भाग्यो जुसेवाज दरेक आपल्या जिविताची घडी बापाच्या हातांत घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक दिसपट्टें सोपून करूंक बसोवंक आमचो जबाब स्त्रोतांतल्यान दिवया.
भाग्योन पावलोन कोरींतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समोर्तिकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समोर्तिकाल ना तरूय समोर्तिकाल आसलोले परी जालो. तशेंच समोर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे समोर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्ती काल आसा तोरी समोर्ती विरेत आसलोले परी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळोवंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उबी रावया आणि कुशलकायेन उद्गार गावया. Subespora, sol, 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 sol. Subespora, sol, 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 sol. Subespora, sol, sol. Sol, 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 Vespora, sol, sol. Uri babo, kushi sogli. Surek bota, rauna. Sol, 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 sol. Subespora, sol, 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 sol. Subespora, sol, sol. Sol, 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 Vespora, sol, sol. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावरडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मुळणेक वावरडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बुक्षी वो भोती वो व्हाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणून शांती फावा आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमची शांती परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावरड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दित जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनीक देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.
जुझेबाज सुंकराराक जल्मलो, ताका बावतिझम सुंकराराक दिलो, आनी तो जल्मलो तेन्ना ताच्या बापायन दोनपारच्या वेळार एक व्हडलें नोकेत्र बीग बीग तेलें पळयलें आनी ताणें म्हळें हो भुरगो एक व्हड जातलो. जुझेबाज सुंकराराचो मेलो आनी जुझेबाज चड मिलाग्री सुंकराराचो कोत्तालो आनी ताका नांव घातलें सुंकराराचो बागून जुझेबाज. जुझेबाज ल्हान आसतना कुट्टाळे हांगा सांकवाळे इस्कॉलान शिकतालो ह्युमॅनिटीज, फिलॉसॉफी आनीक लाती आनी ग्रीक भाशेन बाणावली शिकतालो. आनी इस्कॉलान शिकतालो तेन्ना ल्हानपणी तो आपल्या बाराबरच्यांक जेजूची खबर सांगतालो. इस्कॉलाक वता तेन्ना तेर्स कोत्तालो आनीक जेजूचें उतर आनी बरें जिवीत, बरी देख खालती आनी दुसऱ्यांक आदार करपाचें बागून जुझेबाजाचें ल्हानपणींतन जिवीत. कुट्टाळचे इगोजेन थंय मागणे करूंक येतालो आनी जायती फावटी ताका इगोज बोन मेवली. ताणें मागलें आनी मागलें तेन्ना आपशींच दार उगडलें. तें दार आजुनूय थंय हा. जुझेबाज मीस करतालो तेन्ना वयर उफ येतालो, आमी म्हणटा एलिवेशन. मागीर ताची इतली एक्स्टजी, मागीर पवित्र आत्म्यान भरून ताचें इतलें पवित्र जिवीत तो मीस करता तेन्ना जायते सांत भोग तशे तांकां गूण मेवता. तसो जुझेबाजाक मेवल्लो. आनी पास्कवाल नांवाचो आल्ताराची सेवा करतलो हो भुरगो, ताका गोमन आसलें आनी तो ताच्या लोभाक दडून ओडटालो देव म्हण सकल दिवंक. ताणें ही गोवायकी दिली. म्हणजे इतलो जुझेबाज गोंयांत काम केले उपरांत ताका श्रीलंकाक वचूंक पडलें आनी श्रीलंकाक तो एक व्हडें घेवन गेलो आनी व्हडें घेवन इतले दीस थंय ताणले उपरांत थंय कॅन्डी थंय पावलो. इतलो थकलेलो की व्हड्यांतलो भायर सोडून शेवटून पडलो. उपरांत ताका आदार दिलो आनी ताणें आपलो वावर श्रीलंकाक सुरू केलो. श्रीलंका कॅल्विनिस्ट हे क्रिस्तांवांक धुमाळे दिताल्यात. थंय बुद्धिस्ट सरकार चलयतालो आनी जाय तो ताका धुमाळो, क्रिस्तांवांक धुमाळो. तांकां मीस नासलें कितलीं वर्सां, साक्रमेंत नासलें आनी त्याच खातीर तोय मागीर जेजू आतांच सांगलां हांव तुमकां लांगडे कशे धाडटा, चतूर रावात म्हणटा. आनी जुझेबाज चतूर रावता आनीक जायते सोंगां घेता. एका पदऱ्याचें सोंग घेता, एका भिकाऱ्याचें सोंग घेता, तामिल्यान कसो धुंतरी घालता आनी थंय पवित्र पुस्तक आनी काल्स मिसाची लिपयता. बिझनसमॅन जाता, तरेचे सोंगां घेता आनी रातचे लोकांक साक्रमेंत वांटता, साक्रमेंत दिता, देवाचें उतर फोडगोडटा, मीस कोत्ता. आनी ताणें थोड्याच वर्सांनी 24 वर्सांनी 300 इगोर्ज्यो कॉपेलां बांदली, इस्कॉलां बांदली, लेप्राची घरां बांदली, अनाथाची घरां बांदली, जाणट्यांक घरां बांदली. येदो व्हडलो सांत. आमी आयज ताची परब करता. आमचे धर्म प्रांतीचो आस्कारी येदो व्हडलो कित्याक जावंक पावलो गाय? कित्याक ताणें जेजूक खर ओण बिलो. ताणें जेजू सोबें आपलें जिवीत मांडून हाडलें. आनी जो कोण जेजू सोबें जिवीत मांडून हाडटा आनी ताका मिसळ जाता तो जेजून एक जाता. बाकी पावलो एफिसकारान बरोवन म्हणटा आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता, जेजूचें चिंतता की आमी शेवटाक दुसरे जेजू जाता. जुझेबाज हे तरेन जालो. कित्याक खोलायेन जेजूक ताणें वळखलो. जेजून आपोस्तलांक म्हळें जेजूच्या फाटल्यान येवंक सोदतल्यात, सायबा तूं खंय रावताय? आनी जेजून म्हळें या आनी पळय, कम एंड सी. जुझेबाजान ल्हानपणींतन ताच्या आवय बापायन ताका व्हडलो अणभव दिलो आनी जेजूच्या जिवितांत तो वाडलो. बाबा भणीनो, आमी आयज जाय ते क्रिस्तांव 8 वर्सां जालीं बागून जुझेबाजाक सांत केल्यार. आनी हिंगा तुमी जायतीं जाणां आहा तीं श्रीलंकाक ताचें कॅननायजेशन तुमी गेल्यात आसतल्यात. 8 वर्सां जालीं
आनी तुमी घडये जायते जाणां क्रिस्तांव जायत्या वर्सांची तुमी आनी हांव कित्याक मागीर तुजे भाशेन जावंक ना गाय आनी आमी कित्याक जायना गाय एक 5%, एक 10%, एक 15%, एक 20% आमी कित्याक जायना गा जाय कित्याक गाय कित्याक आमकां जोण एकल्याक जेजूचो खोर अणभव ना आनी कित्याक अणभव ना कित्याक आमी चिंतता की मिसाक गेले आनी मिसाक आमी आयताराची मिसाक गेले इतलेंच आमचें जालें आनी कांयच ना कित्याक आमी विचून काडटा गाय अशें की जेजू एक आमचो मोदेस्त आमी ताका पळोवंक जाय वळखूंक जाय आनी आमकां जायते फावटी दिसता जेजू वयर हा लागीं ना हांगा ना सो इज अ डिस्टंट जीजस पयस आसलो जेजू आनी आमच्या जिवितांत कांय बदल जायना बाबू भणीनो जेजू नॉट ए थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जेजू म्हणटा तो वयरूच ना जेजू हांगा ह्या संवसारांत हा आमचे बरोबर हा आमचे बरोबर चलता जेजू म्हणटा संवसार सोंपा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक हा पूण आमकां असलो अणभव ना असले आमकां ना कित्याक आमी जेजूक चिटकून ना आमी चड संवसारी जाल्या आमी आतां मिसाचें लेगून वेतोच भायर सरतोच जें कितें आयकलां तें लेगून आमी एक 5 मिनटां नियाळ करचें ना रोखडोच आमचो मोबायल काडटले गेलें सगलें आमी 5 वरां 4 वरां टीव्हीचेर 5 वरां मोबायलाचेर आसता कितलीं जाणां बायबल वाचतात कितलीं जाणां नियाळ कोत्तात जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फाटें तुमी म्हाका चिटकून रावात तेन्ना तुमी फळां दितल्यात जुजे वाजान फळां दिलीं कित्याक जेजूक चिटकून आसलो कशें जेजूक चिटकून आसचें जेजू आमकां जिवो आनी आमी जेन्ना ताचे सगळें आमी रेशीन संबंद करता आमी तो इंटिमेट एंड डायनामीक रिलेशनशीप संबंद जाता केन्ना जाता आमी जेजूक मानून घेता आमकां भावार्थ दिला आनी त्या भावार्थान आमी मानून घेता संबंद जेजू सगळें 2 वे एती वाट जेजू आमकां जिवाच्या शुभ वर्तमान आवेस्वर 14 23 वेळान म्हणटा तुमी तर म्हजें उतर आयकतल्यात जाल्यार बाप आनी हांव तुमचें सगळें बिराड करतलो कितलें सोबीत जेजू आमचें सगळें बिराड करतलो आनी आमी फुडें पळयतले जॉनाचो शुभ वर्तमान 14 आवेस्वर 21 थंय आमकां जेजू म्हणटा तुमी तर म्हज्यो आज्ञा पाळटल्यात म्हजे माध्यमेंत पाळटल्यात जाल्यार हांव तुमच्या मोगांत आसतलो आनी फुडें आवेस्वर 15 तुमी तर वाचच्यात जाल्यार थंय जेजू आमकां म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात आनी हांवूय तुमच्या मोगांत रावता सो इट्स ए 2 वे प्रोसेस 1 वे न्हय आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना जेजू आमचें सगळें एक डायनामीक रिलेशनशीप जाता आनी तेन्ना आमी फळां दिवंक पावतात तेन्ना आमी बापाक दिन वाचता जेजू आवेस्वर 15 हातून आमकां खूब सांगता बाबू भणीनो चड सांगिना जायतें सांगून दिसता पूण धावरांचेर फेस्ताचें मीस हा बुक ऑफ रेव्हलेशन प्रकाशनाच्या पुस्तकान आवेस्वर 3 वळी 20 हातून आमकां गावता हांव तुमच्या दाराशी हा आनी तुमच्या दारार मारता जो कोण म्हाका दार उगडटा हांव भितर सोदतां हांव ताचे बरोबर जेवता आनी तो म्हजे बरोबर जेवता प्रकाशनाच्या पुस्तकांत आयज आमच्याय दारार जेजू मागता आमी कितले वर्सां क्रिस्तांव 8 वर्सां जाले बागून तुजे वाजाक बागूतपणाचें हें स्थान मेवलें आमी कितलीं बदल्ल्या गाय आमी दर एका वर्साक हांगा परबे घेता आमचें कितलें जिवीत सुदारलां गाय आमी कितले जेजूक आमी वाडल्या गाय आमचो संबंद जेजू सगळें कितलो जाला गाय खोलायेन जाला ओ वयला वयर मीस जालें सगळें काबार आदल्यान चालू आयज जेजू आमच्या दारार मागता आमी दार उगडूंक तयार हा दारार म्हणजे म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या आत्म्यान all these 3 aspects of human life is very, very important.
my heart, my mind, my soul. Can I accept Jesus in ourselves and become like Saint Joseph was? सगळीं उबी रावया. बाबडताची उच्चारणी करुया. सात मंथां देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितमीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मारी ताणें जल्मलो, 5 प्रातकाल ताणें कोसले, ताका गुडसार जोडलो, तो मेलन ताका नेकी पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवेन मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. 7 मंथां पवित्र आत्म्यांक, काथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसडे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच गोरजो देव आमकां दवरया. आमी गायन, आमी उच्चार, आमी जबाब उच्चारून करतले. गायनान न्हय. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, पाद्री आनी मोतव्याशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुन्यारी जिवितांत जेजूचो खोल आनी खाशेलो अणभव घेवंक आनी होच अणभव मोगान केल्ले सेवेंतल्यान दाखोळ जावंक आनी तेंच करूंक आपले पोरजेकूय ते स्फूर्ती जावचें म्हूण आनी अशें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर कोत्तले तशेंच ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आई, आमची काकूट कोर. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसलेच आडकोळी घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी देवाक खोलायेन वळखूंक, अणभवूंक आनी हाचे गोवाय जावंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणान दिवंक मागतना आमच्या गोंयांत विधवा सभा लेजिस्लेटीव असेंब्ली हिच्यो जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. भाग्यवंत जुझेफ वाज आमचे दिओसिजेच्या आस्कारी दोबाजीक परब आयज पाळटना ताचे मुजतीन आमचे दिओसिजेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद देवंक आनी ह्या गौलीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत घालूंक जेजूकूच आमचे मोदें दवरून दिओसिजेच्यो तरेकवार फुडल्यो येवजण्यो आनी पावलां पुस्कोळ ओतमीक बरेपणान आनी सुफळाय आमकां भावार्थ्यांक हाडून म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. जुझे वाजाक सांत म्हूण परगोटल्यार ह्या वर्सा 8वे फावटी ही दोबाजीक परब आमी पाळटाव. हो अमोर उगडास काडून बापाक सदांच दिनवाशी रावंक दिओसिजेंत आनी खेरीत सांकवाळे सांचुरेंत चलतल्या साबार ओतमीक कार्यावळी वरी ताच्या देवसान सगल्यांक चडत वाडत वचूंक सांकवाळे गांवचेर बेसावां पडचीं म्हूण तशेंच आमच्या गोंयच्या मानवंत पाद्री आग्नेल पुताकूय वेगूनच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे आख्खे पवित्र सभेची बिस्पांची परिशोध जाची तयारी आमी गेल्ल्या ऑक्टोबरांत तावन सुरू केल्ल्या जी खेरीत भाशेन पोजेचेर लक्ष घालून येवजिल्ली आसा आनी 2023 ह्या वर्सा ती सोंपतली ही लांबडीक म्हत्वाची यात्रा पवित्र आत्म्या चलोवशीक म्हूण आनी अशें पोजेच्याय सहकारा वरवीं हे परिशोधाचो शुभाम ओतमीक
फळ आमचे आख्खे पवित्र सोबेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूट कोर. आख्या संवसारांत अंतरलोली साबार आमची भाव भयणां जाचे खातीर कोण मागतलो ना. अदीक करून कोविड पिडेक लागून मरून गेल्ल्यांक सुर्गी सूख दी म्हूण मागतना आजून हे पिडेक लागून कश्टवतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोविड पिडेंतलो मेकळो जावंक आनी हेर पेस्त पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची काकूट कोर. सुर्गींचे बापा ही आमच्या मागण्यांचेर तूं कान दी आनी आमकां सगल्यांक बागिंत कर. क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं. आमेन. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचे सुख दूख, आयचे पोरबेचे कुशालकाय आनी सोर आमगेले ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदेचेर दवरुया. गीत गावया तुकाच बापा. Moje hat moje pai svikai kurauka koshe tu so moi bor kot kot shukko bon sogliantivo tu म्हज्या भयणीन आनी बाबान तुमच्यांनी म्हजें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदवाक सोडवेसपण मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा बागून जुजे वाजाचे आमच्या गोंयच्या धोरण प्रांतांच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर खोनवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गेचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत उगडाप जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्य वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज तुज्या भक्ताच्या मानाक उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उंच स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक बेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारुतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. बावट ताचो गुट पोरगोठुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नामृतायेन मागता. सर्वेस्प्रा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलिप नेरे आमची गवळी बापा आनी सगळे उदनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव-भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती बागून जुसे, बागून धोर्मदूत पेद्रो, पावलो, आंद्रे, फिलिप, जाकोब आनी भक्त बागून फ्रांसीस शेवर, बागून आंतोन, बागून जेवाज आसेचो, बागून फ्रांसिस्को, पाद्र पियो आनी सुर्वखणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं, त्याचे जेजू सांगता, त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सौर पदवेदार बापाक सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणी शिकयला हें धीर घेवन करून आमी जेजू सवे अदीक गोट खोल संबंद बांदूंक मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्प्रा सगळ्या वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळ्या पातकांतले आमकां सुटय आनी सगळ्या आंखांतले आमकां वाटाय. कित्याक राजपुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. समय जेजू क्रिस्ता तुमच्या धोरण दुतांक म्हणे आनी वेळार तूं आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां जोणेकल्याक शांती दी आनी तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोरांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळ्याच्या जेवणाक आपिल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुरगी जेवण तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजांत घेवचो शुभ वेळ पावलो. मनान आनी ल्हानविकायेन कुमयो शेवूंक फुडें सरुया. कुमयो घेवंक तुमी आसात थंयच रावची. दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार कुमयो घेवचो न्हय म्हूण विनयता. आमचे फुडारी दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावुया, मोगाल जेजू यो तूं यो. ह्या वेळार आमची कांय भावां भयणां, खरें म्हणल्यार जायतीं भावां भयणां आपल्या घरार रावून वो खंय खंय आपल्या मोबायलाचेर पासून रावून ह्या मिसांत वांटो घेतात. पूण आमचे भाशेन पवित्र कुमन्यांव शेवूंक तांकां मेळना. आनी हाकाच लागून एक सुपल्लें मागणें आमी करता आदाराचें. तांणी खेरीत भाशेन जेजू कडेन ओतम्यांचो एकवट सांबाळचो पयचूच रावून आनी आत्मीक कुमन्यांव ताणें शिवचो आनी भाशेन पयस पासून आसल्यार जेजू कडेन एकवट करून जेजू तांच्या काळजांत असलेच परिती तांणी सोत मानूंक आनी जेजूची आसणे तांच्या जिवितांत भोगूंक हो धाकट्यो मागण्यांचो आदार आमी तांकां दिवंक सोदता. कितलींय पयस तीं आसूं, जेजू केन्नाच पयस ना. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांनी ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां जेजू आनी सगळो म्हाका तुका एकवडटा आनी तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. Jesu yo, Mama burning Petokyo. Moga Jesu yo, Mama burning Petokyo. Kansatam charabo, Jivitam cheputlo. Moga Jesu yo. Mama burning Petokyo. Kotai tujirik tuhudi, Musmonam kahar tuji. Suntos tuzoam kadi, Favodit lipolagi. Kotai tujirik tuhudi, Musmonam kahar tuji. Suntos tuzoam kadi, Favodit lipolagi. Moga Jesu yo, Mama burning Petokyo. Moga Jesu yo, Mama burning Petokyo. Kansatam charabo, Jivitam cheputlo. Moga Jesu yo, Mama burning Petokyo.
प्रार्थया. स्वर्गींच्या बापा, बागून जोसेफाजाक मान दिवन या आजच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचूचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मातशें बसुया. बाबा म्हणून पयले सुवातेर बागवून जुजेवाजाची आमच्या आस्कऱ्याची कुरपे बरीत आनी उपोट बेसावांनी बोललेली परब आनी तशेंच खुशालकायेची परब हांव तुमकां तुमच्या घरच्यांक आनी सगल्यांक आवडटा. बागवंत जुजेवाजाचे मजतीन आमचेर जायतें देवान जें येवपाचें असलें तें घोडे वाटायलां जायत्या कोश्टांनी आमी बारान चेपल्या, पूण तरी आसतना देवान आमकां ही परब करूंक दिली. देखून ही म्हजी खुशालकाय तुमकां परगट्टा. आनीक पावटी तुमकां खुशाल बरीत आनी देवान बेसावांनी बोललेली परब हांव आवडटा. अ व्हेरी हॅपी एंड अ ब्लेस्ड फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ टू यू. आतां आमचे फुडले मीस 10 वरांचेर परबेचे मीस आनी हे मीस करतलो आमचो शेजारचोच एक बिस्प साहेब. आमच्या बिस्पान ताचे लागीं मागलें आनी ताणें रोखडेंच वय म्हणलें म्हूण म्हाका बिस्प सांगतालो. आनी तो म्हणल्यार भोवमानेस्त ऑल्विन बारेटो सिंधुदुर्ग हे दिवसीचो बिस्प. आनी हेंय म्हाका सांगलां ताणें बिस्पान की ताचे भायर आनीक 2 जाण आसतले म्हणटच सगळे मेळोन 4 जाण बिस्प आतां वाटेर आसतले दिसता म्हाका. म्हणटच ते आमचे मदें आसतले. आयज आमच्या मिसाक फादर सायमन डेनीस म्हूण तुमकां सांगलेलें कुट्टाळीचो पादविकार तो आमकां हो काय बरो मोलादिकताचो वेळ ताणें दिला. देवाचे उतर बरे भाशेन परगट केला. जोरी वेळाक लागून मातशें हांगा इल्लें स्क्वीज करचें पडलें, पूण तरी आसतना कांय बरो संदेश ताणें आमकां दिला. आनी भाशेन ताणें आमकां हे परबेची खुशालकाय म्हणल्या भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान पासून परगट केल्या. फादर तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या माथ्याचेर जायतो भार आसा, पूण सदांच तूं आयतो आमकां. हे पासून मीस मागलां तेन्ना केन्नाच तुवें आळकूळ घालिना, पूण बरे भाशेन आयत्या मनान येता म्हणल्यार तूं आयलो आनीक आमकां तुवें खुशाल केली देवाचें उतर परगटून आनी बरे भाशेन मीस पेटोवन. देव बरें करूं फादर. सदांचे भाशेन भावा भयणीनो ही मिसां आतां आमी करता ती सकाळीं सान आतां पर्यंत आनी सांजेची पासून सगळीं लायव्ह स्ट्रीम जातात. कित्याक आमचे परिस्थितीक लागून आमी ते आनीकूय वाडयल्लीं लायव्ह स्ट्रीम करूंक आनी तांणी आमकां आदार केला. आनीक तुमच्या घरच्यांक तुमी सांगचें आतां नाजाल्यार लायव्ह न्हय जाल्यार मागीर पासून त्या यूट्यूब चॅनलाचेर ती पळोवंक मेळटात. कोणाकूय गरज पडल्यार आमचे कॅलेंडर थंय आसात आनी ह्या कॅलेंडराचेर जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमी छापलेल्यो आसात. जावं तेर्स आमी करता तो भुरगें ना जाल्यार मागणें करता तो भुरगें जावपाचें आसल्यार आमी मागणें करता तें आनी भाशेन जायतें. पयले स्पॉट आमकां 2 भासांनी छापून हाडलेली मागणी आनी तेर्स बागेवंची जेबाजाची आमकां थंय मेळटात. गरज दिसल्यार तुमकां आनी बरें दिसल्यार थंय स्टॉलान वचून एक भेट केल्यार बरी. तेच भाशेन भावा भयणीनो तुमी कोण पयसतान येतात आनी तुमचेच सेवेक आमी एक धाकटुलें कॅन्टीन दवरलां, सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन. थंय बी तुमच्यान आनी थंय इट्स अ व्हेरी मिनिमल रेट कॅन्टीन. चड व्हडले म्हारगायेची वस्तू नात. तुमकां दिसल्यार तुमची तान बूक मारूंक थंय त्या कॅन्टीनांत तुमी भितर सरचें. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. ह्या पुर्वीच्या मिसान भोक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतला. देवाची साबार दिणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यात. आमच्या आस्काराच्या पावलांनी चलून आमी जेजूक सदांच आमचे मोदें दवरूंक वावरूंक ताचीच मजत मागून ताच्या मनाक गीत गावया जुजे वाजा आमच्या भावा. Magibonsata amsha bahaba Biloika tudzimos od pavor Saci Deus Jesus Baba Toso Urbemo Amka Sako Susevasa amsha baba Tuce paso Agamoy na pace so povitania agamoy na sasna susevasa ang shababa luce paso agamoy na pace so povitania agamoy na sasna. आनी कितें हायनेक